दोनम्योताच्या इतिहासावेलें वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिप्पा राजा आनी बर्निस सिझरियाक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसलेमाक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्ल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटूच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. हो जेजू मेल्लो उपरांत आतां पुनर्जिवंत जाला म्हूण पावलून खात्रीन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसलेमाक वचून थंय नीट करून घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सम्राजान आपली नीट करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाऱ्याची धाडीसोर बोनकोणीन दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सबाब सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यांताय. ताचो मोग उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितले पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. सबाब सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्यान ताचे उतर आयकताल्यान बोलवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणी करात. सबाब सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. उद्गार. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जुवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नास्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जुवांवचो पुता,
हांचे परस उदीक म्हजो मोग करताय मूं तूं? ताणें ताका म्हणलें, होय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, सिमांव, जोआचो पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून म्हणलें, म्हज्या शेळ्यांक राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव, जोआचो पुता, म्हजो मोग करताय मूं तूं? म्हजो मोग करताय मूं तूं? अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें असो परतिपाल केलो, सोम्या, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर. खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतलोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक मोहिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. ते उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्तांव. नियाळ, तूं म्हजो मोग करताय? नियाळाक आदार. हांव तुजो मोग करतां अशें म्हणूंक सोंपें, पूण तो मोग समजूंक, पाळूंक, विश्वासी रावंक जायते फावटी अवघड लागता. खरो मोग कितें काय पवित्र पुस्तक सांगता. देव म्हणल्यार मोगूच. देवान मनशाचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक वोंपून दिलो आनीक आमकां सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर जेजून खुर्सार मरण पर्यंत आमचो मोग केलो. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू 3 फावटी पेद्रूक विचार करता, तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रून जबाब दिता, होय सायबा. आनी जेजू ताका म्हणटा, म्हज्या मेंढरांक, शेळ्यांक राख आनी चोरवाक व्हर. त्या घडयेक पेद्रूक तें कांयच समजूंक ना जायत. पूण जेजू स्वर्गार वेतूच भियेन आसतना ताणें शुभ वर्तमान पुरगोटलें. ताची शिकोवण आयकून जायतो लोक क्रिस्तांव जालो. हे परी ताणें मेंढरांक, शेळ्यांक जेजू बऱ्या गवळ्याची हाडून मोरो पर्यंत जेजूचो मोग आपल्या पुरगोटणांतल्यान केलो. आयज जेजू आमकां तोच विचार करता. तूं म्हजो मोग करताय? म्हजो जबाब कितें काय हाचेर आमी नियाळुया. पेद्रूक म्हणलोलीं उतरां जेजू आमकां म्हणटा, म्हज्या शेळ्यांक राख. जेजूचो आज्ञा पाळून दुस्मानाचो मोग करून पवित्र सुबेचे वावराक खांद मारून मागण्यांतल्यान आमचो आनी देवाचो संबंद घट करून जेजूचो मोग करुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, पिडेंत, एकसुरी, निराशी जावन जियेतल्यांक सगळें जेजूच्या मोगाचो बरवंसो जावंक वावुरया.